पळोवपाचें काम हांवें म्हज्या मित्रां बरोबर म्हज्या सहकाऱ्यां बरोबर केलें. सगळ्या ठिकाणी डिपॉझिट जप्त जाणारो भारतीय जनता पक्ष हळूहळू करत 4 जागांचेर पावलो, 10 जागांचेर पावलो, 17 जागांचेर पावलो आणि 2 फावटी सरकारां केली. त्या भारतीय जनता पार्टीत हांव 3 फावटी आमदार जालो आणि निमणे फावट आरोग्य मंत्री, पंचायत मंत्री, एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स अशी महत्वाची खाती हांवें हँडल केली सुरवातेची 2.5-2.5 वर्सां आणि उर्वरीत 2.5 वर्सां खातीर राज्याचो मुख्यमंत्री जालो. त्या भारतीय जनता पक्षाचे प्राथमीक सदस्यत्वाचो म्हाका राजीनामो दिवपूय क्रमपात्र ठरता. कारण म्हाका ह्या मतदारसंघाचे तालुक्यांतले महत्वाचे प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसात, उदकाचो प्रोजेक्ट आसा, हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसात, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रोजेक्ट जाका गती दिवंक जाय तो आसा, केरी तेरेकोलचो अर्दवट आसलेलो पूल आसा. ज्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी सरकाराची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक जाल्या, पूण गेली 5 वर्सां तसूभरय फुडें वचूंक ना. त्यातले इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें काम थोडेशें चल्लां, पूण जी गती आसूंक जाय ती गती ना. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांची याद करून ह्या सगळे प्रोजेक्ट सुरू करपा खातीर किंवा सुरू असलेलो एअरपोर्टा सारको हो गतिमान करपा खातीर हांव ह्या पक्षाच्या प्राथमीक सदस्यत्वाचोय राजीनामो दिल्लो आसा. खूब जड अंतकरणान म्हाका ही गजाल सांगची पडटा.